कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें कारण कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सरस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातक्याच्या फरीफण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्या उद्देशी संतोश मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सरस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोश भरीत करता आनी साकर दुनियाची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी कर्णेन ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटोवन घालता. तुज्या बापायक आत्मान सोसूंक मेळटना बडय करिनाका. तुज्या बापायचो आत्मान तुजो गौरव न्ही. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतार प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताच्या गिन्यान आसकत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपरां करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरो वचना. बगार तुज्या पातकांच्या फरीफण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उडास करतलो. वतांतल्या हिमा भशेन तुजी पातकां वितळटली. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देवनिंदाक सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सरस्पर शिरा पडटा. देवाचें उतार हें. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक जावन मलगड्यानो वडिलां आमची आस्त करिनाकात तांची क्यास्त. मलगड्यांचें बेसांव नेण्ट्यांक दिता साल्वासांव. आयच्या दिसा आमी मलगड्यांचो दिवस आचरण करता. ह्या मलगड्यांच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत आमी वडिलांक मान दिवया हाचे विशीं थोडो वेळ आमी नियाळ करया. ओरिस्सा राज्य सुंदरपूर म्हणलो गांव कोरेही हळ्ळी म्हणल्या एका हळ्ळेंत 75 वर्सांचो देवानंद साहू आपल्या पुता बेनेदीर साहू आनी सुने संगी जियेतालो. ताका 6 जाणां भुरगीं 5 जाणां भुरगीं पयशिल्ल्या दुसऱ्या हळ्ळेनी जियोन आसलीं. देवानंद साहूक एक दीस काम करता आसतना ताच्या पांयाक एक गाय जालो. पुतान आनी सुनेन वकात हाडन दिलें ना. हो गाय सड सड जावन गायांत पू भरलो. थंयच किडे जाले आनी अशें उदक त्या गायांत हावन
वाळोवंक प्रारंभ जाले. इतले म्हणटाना घरांत ह्या गायाची गान पुताक आनी सुनेक बगलें. ही गान घरा भितर आसूंक नजो. त्या देखून ह्या मनशाक घरांत भायर घाल्यार गान ताचे सांगाता भायर वेतली म्हणून गोरवांक गोरवांच्या गोठ्यांत ताका न्हिदायलो. आनी ताची भलायकी चड आनी चड बिगडोवन येता आसतना ताका व्हरून लागसर आसल्या एका सिमेस्त्रेंत दवरलो. अशें सगळी रात देवानंद साहू त्या सिमिस्त्रेंत करसिता. कासरगोड जिल्ल्याच्या पेर्ला लागसर असलेल्या एका कुटुंबान ताच्या पुतान आवयक उतर प्रायेच्या आवयक मम्मी हांव तुका आज दिवळा कापोवन व्हरतां म्हूण सांगून 100 किलोमीटर चलोवन गेलो. आनी दिवळाक येच्या पयलें थंयसर एक न्हंय उतरोवंक आसली आनी थंयसर एक सोंको आसलो. पावसिले दीस जाल्ल्यान न्हंय बरोवन वाळटाली. कोणी लागसर नातल्लें पळोवन पुतान आवयक न्हंयत लोटून घालो. विचित्र रितीन आवय वांसोवन उरली. पुलिसांनी येवन पुता लागीं विचारतना अशें तुवें कित्याक केलें? पुताची जबाब नैसर्गिक हानावताक लागून कोणी मोरोन पावली तर तांच्या कुटुंबाक सरकारांतावन परिहार मेळटा म्हणल्या इराद्यान हांवें म्हज्या आवयक न्हंयच्या उदकांत लोटून घालो म्हूण तो जाप दिता. वैमगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी मालगड्यांचो दिवस आचरण करता. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या मालगड्यांक आमी मान दिवया म्हणून नियाळ करता. आवय बापायक मान दी म्हणलो चवथो उपादेश आमी स्विकार केला. ह्या संदर्भार आमी चिंतूंक जाय, नियाळूंक जाय, कित्याक आमी आमच्या मालगड्यांक मान गौरव दिवंक जाय. हाचें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट रितीन ह्या एका सवालाक जाप दिता. सिराकाचें ग्रंथ अध्याय 3 स्पश्ट रितीन आमकां सांगता, जो कोण आपल्या बापायक मान दिता, जो कोण आपल्या बापायक गौरव दिता, ताका पातकाचें पारीकपण मेळटा. जर हांव म्हज्या बापायक मान दिता तर एका रितीन हांवें कुमसाराक गेल्लें बरी. कित्याक कुमसारांत आमकां आमच्या पातकाचें पारीकपण मेळटा. तेच परी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जर आमी आमच्या वडिलांक प्रत्येक जावन बापायक मान दिता, गौरव दिता, आमचीं पातकां बगसतलीं. दुसऱ्यान जो कोण आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या भुरग्यांक तावन मान मेळटा. कित्याक बापायन केल्लें पूत पळयता. पूत व्हड जाताना म्हातारो जाल्ल्या ताच्या मालगड्या बापायक तो मान दिवंक आपापींच शिकता. देव ताचें मागणें आयकता. कित्याक वडिलांच्या स्थानार बापायच्या स्थानार आसल्या ताच्या बापायचें म्हणजे एका रितीन देवाच्याच स्थानार आसल्या बापायचें उतर तो आयकता जाल्ल्यान ताणें केल्लें मागणें देवी आयकता. जो कोण बापायक मान दिता, गौरव दिता, ताका लांब आवूंक मेळटा. हें देवाचें आशिर्वाद, देवाचें देणें, हें देवाचें बेसांव जावन भुरग्यां बाळांक लांब आवूंक फावो जाता. आनी ताणें दाखयिल्लो मैपास देव सदांच ताच्या उगडासान दवरता. जो कोण आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें पुंजयिल्ल्या भाशेन आशिर्वादां वयर आशिर्वादां पुंजोवन दवरता. दिर्वीं आमा समेस्तांक जाय.
पण जायते पावटी वडिलांचे आशीर्वाद आमकां नाका. दिरवी मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमचें जिवीत चड आनी चड खुशालकायेचें करता तर आशिर्वादां सर्गा राजांत आमकां दिरवीपण जावंक करतात. आमी विसोन काडूंक जाय खंयची चड जिणी आमकां मोगाची, ह्या संवसारी जिणी वा सर्गीची जिणी. जो कोण आवयक मान दिता तो सर्वेस्पराक कालतो रावता आनी सदांच ताच्या आवयक संतोष बरीत करता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आवय बापायक मान दी, तांकां गौरव दी, हें देवानच आमकां फरमायलां. लेवी शास्त्र अध्याय 19 वाक्य 30 आनी 2 सांगता, प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया. मान दिया. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोडे काळ आसले, थोड्या काळा पयलें वडिलां बसून आसा तर तांचे मुखार भुरगीं सडावत जावन बसनातलीं, उबेच रावतालीं. वडिलां मुखार बसून आसा तर पांया वयर पांय घालून ताचो पूत केन्नाच बसनातलो. कितें पिडे पाकासार दवरताय गी म्हणून सवाल केल्लें आसा. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या काळार वडिलां, जाणटीं, म्हालगडीं, आजो आजी आसात गी वा नात गी म्हणून आयच्या नातरांक पडोवन गेल्लें ना, गणनेच करिना. तिमोथीक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 तान 2 सांगता, प्रायेन व्हड आसले लागीं जब्बर जायनाका. तुज्या तरणाटपणार तुज्या बावळ्यांत बोळ आसा, तुजें रगत ऊन आसा म्हूण सांगून, काळजांत ऊब आसा म्हूण सांगून बावळ्यांत बोळ नातल्या तुज्या बापायक जबरदस्त करनाका, आवयक जबरदस्त करिनाका, पूण तांकां मान आनी गौरव दी म्हणून पाऊल सांगता. सिराकसो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12 सांगता, बापायचो सांबाळ कर, तो वांसा पर्यंत ताका केदींच दूख दिनाका. जोबाचो ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 12 सांगता, म्हाताऱ्यांकडे आसा जनवाय, उतर प्रायांचे कडे आसा समजणी. आमच्या मालगड्यांक सडीत शिकाप नातलें जावंक पुरो, सडीत शिकाप तांकां नातलें जावंक पुरो. तांणी तांची जिणी 70, 80, 90 वर्सां जियेल्या, तांकां अनुभोग आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. पूण आयच्या दिसा आमकां शिकाप आसा, नॉलेज आसा, पूण विजडम ना. जायतें आमकां कळीत आसा, पूण तें कळीत आसलें आमच्या सालत्या जिवितांत कशें जियोवचें हें आमकां जायत्यांक कळीत ना. त्या देखून घरा जर आमची मालगडी आसात तर तशें न्हय रे पुता, अशें कर सांगची मनशां आनी व्यक्ती आमचे थंय आसात. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 सांगता, भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. हें कर्तव्य. इट इज अ कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड, इट इज नॉट ए सजेशन. हें सजेशन दिवचें न्ही, इट इज अ कमांड. देवान तुमकां सांगलें, देवान आमकां सांगलें, आवय बापायक मानान लेका, आवय बापायक मान दी. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवूच आमकां आमच्या वडिलांक मानान लेकून गौरवान लेकून उलो दिता, पूण आतांची परिस्थिती कसली जाल्या. आयच्या दिसा आमच्या आवयक, आमच्या बापायक, वडिलांक, मालगड्यांक मान आनी गौरव उणो 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 जावन आयला. उतर प्रायेची म्हळ्यार एका रितीचो तिरास्कार, एका रितीचो तात्सार, आळसाई, राग येता. ही पोरणी रेडिओ केदाळय गुणगुण गुणगुण गुण करनंत आसता. BBC न्यूज 24/7 केदाळय चालू उरता. बांयतलो माणको गोरसो कोयर देखून झाड भायर घाला, जायन भायर दवरा. ह्या देखून आज
हळ्ळे तावन दिल्ली पर्यंत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो प्रायवंताच्या अस्रांचो संको दिसान दीस सोडून आसा. आज पिक्या केसाक, झरिल्ल्या हाडांक, बागवल्ल्या पाटीक, निवल्ल्या रक्ताक, बोळ नातल्ल्या हातांक, मिरयो पडुल्ल्या खातीक, जडिल्ल्या दांतांक, काडिल्ल्या कश्टांक, वावटीक, पिळिल्ल्या घामाक, वरयल्ल्या रक्ताक मोल नांगी म्हणून आमची वडिलां सवालां करतात. ही सवालां नावालां जावन उरल्यांनी शिवाय ह्या सवालांक आयच्या काळार एक जोगती जाप आमकां मेळना. पिकी कोली जडताना तरणी कोली आसताली खंय. कीस दिवची येताना मीस दिल्ल्याचो विसर पडला. केल्ल्या त्यागाक, केल्ल्या सॅक्रिफिसाक, काडिल्ल्या वावटीक, पिळिल्ल्या गमाक, वरयल्ल्या रक्ताक फोळू नांगी. अशें कित्याक? अशें कित्याक म्हणली सवालां मात्र आमचे मुखार आसात न्हय शिवाय ह्या सवालांक जापी मेळनात. हाका कारणां जायतीं जावंक पुरो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायतीं कारणां आमकां आसूंक पुरो. पूण उगडास दवरूंक जाय. जें कितें आमी माथ्याक वत्ता तें आमच्या पांयांक देंवता. जें कितें आमी माथ्याक वत्ता तें आमच्या पांयांक देंवता. जर आज म्हज्या पप्पाक आनी मम्मीक हांव अशें करता तर उगडास दवरा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें पळयिल्लो म्हजो पूत फाल्यां हांव म्हातारो जाताना तशेंच करतलो आनी हें करूंक ताका कितेंच वायट दिसचें ना, कित्याक ताच्या दोळ्यांनी ताणें पळयल्लें तो करता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज मालगड्याचो दिवस आचरण करता आसतना आमच्या मालगड्यांत नेणटे जाल्ल्या आमी थोडी लिसांवां शिकोवंक जाय. जर आमी मालगडी जावन ही लिसांवां आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक ना तर आनीकी वेळ उतरवना, आनीकी आमच्या भुरग्यांक एक आदर्श मेल फंक्त, एक खरें उदाहरण जावन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक आमकां साध्य आसा. पयलें लिसांव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या मालगड्यांत शिकोवंक जाय तांचो भावार्थ. पळया, आज हांगासर जायते जाणां मालगडी आसात. हें हांवें पयले फावटी पळोवचें न्हय. 4 वर्सां हांव हांगासर शिकतानाय हांवें पळयलां आनी इतले वर्सां हांवें ह्या जाग जावन सेवा दिल्ल्या वेळारय हांवें पळयलां. सडावत जावन मिसाक देवासावाक येवच्या जणां पैकी 75% मालगडी. आज ताणें तो भावार्थ वळखून कान गेला. तो भावार्थ ती जियेल्यांत, तो भावार्थ तांणी सांबाळला मात्र न्ही, तो भावार्थ तांणी तांच्या भुरग्यां बाळांक दिला. जर आज इगर्ज माता जिवाळ आसा तर ताका कारण तुमी मालगडी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. तुमी मालगडी, तुमी दिल्ल्या त्या भावार्था खातीर आज इगर्ज माता जिवंत आसा. देव बिरांत म्हळ्यार कितें, देवाचो मोग म्हळ्यार कितें, देवाळाचो मोग म्हळ्यार कितें, हें सकड मालगड्यांनी तांच्या भुरग्यांक शिकयल्लें. मालगडी जावन आसात आमच्या भावार्थाचो रक्षक आनी शिक्षक. आमचो भावार्थ तांणी राखला आनी आमचो भावार्थ तांणी आमकां शिकयला. आज नेणटी जाल्ल्या आमी हें तांचे तावन शिकोवंक आसा. दुसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या वडिलांनी, आमच्या मालगड्यांनी तांचें कर्तव्य पाळ्ळां. बरीं कुटुंबां जिवीत ती जियेल्यांत. कश्ट जावं, संकश्ट जावं, पिडा शिडा जावं, अवघडां जावं, अनवरां जावं, दुबळी जावं, ग्रेस्त जावं, मीस जावं, पेज जावं, कितेंय जावं,
कुटुंबा जिवीत तांणी सांडून वसोंक ना. डायव्हर्स केसी इत्तीच ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळचे न्ही. शिवाय पयले डायव्हर्स केस नातले. कश्ट जावंक पुरो पता, संकश्ट जावंक पुरो, नीस जावंक पुरो पता, पेज जावंक पुरो, काजर जाल्या उपरांत तेंत तुजें घर, तेंत तुजें सर्वस. आतां कश्ट जाल्या फाटये आमी खंय दुसऱ्याक पळया, दुसऱ्याक पळया. वय मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आतांच्या पिळगेक हें इल्लें कश्टाचें दिसोंक पुरो. पूण आमचींच आवय बापूय वडिलां कितले कश्ट जावं कितेंय जावं, गोवाचे कितले मार केल्या रे वडणी, ती कुटुंबा जिवीत जियेल्यान, कुटुंबा जिवीत जियेल्यान. तितले मात्र न्ही, 1-2 भुरगीं न्ही, 7-8 भुरग्यांक तांणी जल्माक हाडलां. कश्टांत आसात तरी, दुबळग्यांत आसात तरी, सगळ्यांक तांणी खाण जेवण दिलां, पिवण दिलां, नेसाण दिलां, शिकप दिलां, बरो फुडार दिला. पूण आयच्या काळार 1-2 भुरग्यांक आमकां सांबाळूंक जायना, सांबाळूंक जायना. आमच्या मलगड्यांनी आमकां नांव दिलां, घराणें दिलां, गौरव दिला, मान दिला. वाटेर मणीक सोलवण वेता आसतना, हो तूं तासो नातूगी. नातवाक मान गौरव मेळटा तर ताच्या आज्याच्या आनी आजयेच्या नांवान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून तांणी तांचें कर्तव्य सांबाळलां. आज कुटुंबा जिविताक वेंगच्या आमी ह्या कुटुंबा जिविताचें, कौटुंबीक जिविताचें कर्तव्य कितें, भुरग्यां बाळांक कशें ल्हानवड करचें, हें आमी आमच्या वडिलांत हांवन, मालगड्यांत हांवन शिक जायी. तिसऱ्यान आमच्या मालगड्यांनी संस्कृती उरयल्या. आमच्या मालगड्यांनी संस्कृती उरयल्या. आमची संस्कृती खान जेवण पिवण नेसान कार्यक्रम हें सकड आमचें उलोवणें सगळें आमी आमच्या मालगड्यांत हांवन शिकल्या. आनी तुमकां कळीत आसा आमची संस्कृती कसली. पूण ह्या आधुनीक काळार आमी आसतना आमची संस्कृती उन्नतीक पावल्यागी वा आव्हानातीक देवल्यागी म्हणून सवाल तुमकांत इसारचे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. पळया आजकाल आमची कार्यक्रमां, आजकाल आमचे नेसान, क्लब पब डान्स पिवणे खान नेसान, हे पुरा संस्कृती पाश्चात्य संस्कृती चड आनी चड आमच्या शहरांत, आमच्या घरांत, आमच्या काळजा मनांत भितर घुसल्या. त्या देखून पोरणी संस्कृती उरोवच्या खातीर आज आमी थोडी सांस्कृतीक कार्यक्रमां मांडून हाडी जाय पडटा. सांस्कृतीक कार्यक्रमांत सांस्कृतीक नृत्य, आदल्या काळार रोस कसो आसलो, आदल्या काळार काजार कशें आसलें, आदल्या काळार मेज कशें लायताली म्हणून आतां पुरा पिरगज्यांनी गादयांत 1 दीस म्हूण सांगून आनी कितें पुरा आमी संस्कृती उरोवच्या खातीर थोडी कार्यक्रमां मांडून हाडटा. थोडी मात्र. पूण आमच्या मालगड्यांनी ती संस्कृती पाळल्या मात्र न्ही, ती जियेल्यांत आनी ती संस्कृती तांणी उरोवचे खातीर तांणी रात दीस वावर केल्लो आसा. चवथ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या मालगड्यांनी आमची प्रकृती सोबयल्या. आमची प्रकृती सोबयल्या. गादे, रूख, माड, माडयो, सवळी, फळां, फुलां, सोबाय हें सकड तांणी काडिल्ल्या वावटीचो, तांणी जतन केल्ल्या त्या प्रक्रियेचो फळ जावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी अनुभव करना आसा. आनी आज आमकां झाडां लावचे खातीर आमकां पाप साहेबान बीस साहेबान उलो दिवन वर्साक 1 फावटी लावदात अशी करता. हें पयलें नातलें. आमच्या वडिलांनी तांच्या स्वंत कुशेन प्रकृती सोबयल्या मात्र न्ही, प्रकृती राखल्या, प्रकृती सोबयल्या आनी प्रकृती राखल्या. हें आज आमी तांचे तावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो शिकोवंक जाय. पंचव्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तांणी जायतो मोग केला, जायतो त्याग आनी सॅक्रिफायस केला. घाम वळयला, रगत वारयला. त्या देखून इसाया प्रवादी
ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 20-7 आणि 20-8 सांगता, सगळ्या तुझ्या काळजान बापायक मान दी, तुझ्या आवयच्या प्रसूतपणाची दूख केदींच विसर नाका. हे आम्ही सड आणि सड मोतीन दवरूंक जाय मोगाच्या भावानो आनी बहिणीनो. आवयच्या प्रसूतपणाची दूख केदींच विसर नाका. नेवर फॉरगेट. आमच्या आवय बापायनी भुरग्यां खातीर केल्लो त्याग, केल्ली सॅक्रिफीस, काडिल्ली वावंट, झरयिल्ली हाडां, हात बोटां कितलीं जावं पुरो मोगाच्या भावानो आनी बहिणीनो. ह्या संदर्भार म्हाका एक बरी कानी उगडासा येता. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ 8 ಸುಳ್ಳುಗಳು म्हणून. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ 8 सुळ्ळुಗಳು. हांव तुमकां विवरण दिता. तें सुळ्ळुगी सत्यागी म्हणून तुमी सोदून काडिजे. तें सतगी वा फोटगी म्हणून तुमी सोदून काडिजे. भोव दुब्बळें कुटाम तें, भोव दुब्बळें कुटाम. बापय आवय एकलोच पूत. भाड्याच्या घरांत ती रावतालीं. बापायक काम ना. काम केल्यार सांजेर कितें तरी हाडटा इल्लें खावंक जेवंक. तांच्या घरा शीत म्हणलें ना. सदांच पेज, सदांच पेज. रागी गंजी ना जाल्यार अन्नद गंजी दोनूंत मागीर सडीत कितें आसना. सकाळीं बापाय कामा वग्गी येतालो देखून आवय कितें रांदून दवरलें अर्दी पेज तो जेवून वेतालो. पुताक इस्काला वचो जाय देखून आवय थोडें वाडटाली. पूत वाडोवन येवचो पूत गबा गबा पुरा खातालो आनी मडकेक पळयतालो. आवयक समजतालें पुताक भूक लागल्या. मडकेंतलें पुरा आवय बशये घालताली. पूत पुरा खावन जाल्या उपरांत, मम्मी तुका खंय आसा? ना रे पुता, म्हाका आज भूक लागना, म्हाका आज भूक लागना. आवयन सांगली पयली फोट, म्हाका आज भूक लागना. हिंदुवांची ती तांच्या पेस्ता परबेक केदाळे तांच्या घरा वॉर्न करताली. इल्लेशें वॉर्न. तशेंच अर्दें वॉर्न बापय खावन पिवून येतालो तर उरिल्लें इल्लें वॉर्न म्हाका आनी पुताक म्हणून आवय दवरताली. पेस्ता परब सदां येनात, अपुरूप येवचें देखून पुताक बारी लायक. जें कितें घाल्लें पुरा केलें, परतून मडके पळयलें. आवयक समजलें. आवयन पुरा पुताक दिलें. पिवून जाल्या उपरांत, खावून जाल्या उपरांत, मम्मी तुका? पुता म्हाका स्वीट लायक ना रे, म्हाका स्वीट लायक ना. हें आवयन सांगली. दुसरी फोट भुरगो इस्काला वेतालो. तांकां टूर वचोंक आसा. टूर वचोंक आसतना 300 रुपया आणणे जाय म्हणून टिचरान त्या भुरग्याक सांगलें देखून घरा येवन मम्मी लागीं सांगलें, मम्मी म्हाका 300 रुपया जाय, 300 रुपया टुराक वचोंक. म्हजे कडेन पयशे नात रे पुता. बापाय लागीं सर. बापाय कितें म्हजे लागीं? म्हाका काम मेळचें तें कश्ट. आल्ल्यांत आमकां खावंक जेवंक नाका आनी तातूंत तूं टुरा वेताय. पूण त्या दिसांनी आवय सगळी रात बसून बिडी बांदता. सगळी रात बसून बिडी बांदता. हें पूत पळयता. आनी एक दीस आवय 300 रुपया हाडून पुता दिता. पुता तूं टुराक वच रे पुता. मम्मी हें कितें तुवें दीस रात बसून बिडी बांदून म्हजे खातीर इतलें कश्टताय? तेन्ना आवय म्हणटा, कितें गी पुता, ह्या दिसांनी राती न्हीद येना. ह्या थोड्या दिसांनी राती न्हीद येना. हें आवयन सांगली. तिसरी पोट. अशें भुरगो शिक्षांत हुशार आसलो. ताका एक स्कॉलरशीप मेळ्ळें. 1000 रुपया स्कॉलरशीप मेळ्ळें. व्हडा कुशेन धांवून आयलो. मम्मी म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळ्यात, तूं कपडे हाड, वस्तू हाड. आनी मम्मी तुवें ह्या वर्सा थांबडी साडी हाडी जाय. त्या थांबडे साडयेर तूं भोव सोबीत दिसताय. जायत रे पुता. पयशे कान गेले, पेंटेक गेली. बापायक कितें जाय तें सक्कड कान गेलें. पुताक कितें जाय तें सक्कड कान गेलें. आपणाक कितेंच कान घेय नासतना घरा आयली. पूत म्हणालो, मम्मी तुका म्हणून पयशे दिले, तुवें कित्याक कान घेवं नाय? ह्या प्रायेर कापडां न्हेसोवन हांवें खंय वेचें रे पुता. ह्या काळार कापडां न्हेसोवन हांवें खंय वेचें. ही आवयन सांगल्ली 4थी फोट. कश्टान ती जी येताली. गोव इल्लेशें काम आसलें तरी पिवणें मात्र घट्ट आसलें. एक दीस आमेन जावन गेलो. त्या दाळा ह्या स्त्रीयेक 32 वर्सां प्राय.
तरणाटी स्त्री मोग गहू हें पुरा सिंतिमेंतां तिच्या काळजां जायतीं आसलीं. सकाळीं सांगलें तुमी कश्टार आसात, त्या भुरग्याक गत ना, तुका तरणाटी प्राय, आनी एक काजर जा. पुतांनी सांगलें मम्मी तूं आनी एक काजर जा. थवळ आवय म्हणाली ह्या काळार मोग सिंतिमेंतां हाका म्हज्या काळजांत जागो ना रे पुता. ही आवयन सांगली 25 फट. अशें भुरगो व्हड जालो, ताका काम मेळ्ळें. भुरगो बेंगळुरांत वावर करनासतना ताच्या हातांत भरपूर पयशे ताका मेळ्ळे. ताका कळीत आसलें आवय घरा कश्टांत आसा, बिडी बांदून आसा, भलायकी बरी ना, पयशांची गरज आसा, देखून पयशे हाडन तो घरा येयल्ल्या वेळार आवय म्हणटा पयशे म्हाका नाका रे पुता, पयशे म्हाका नाका, कित्याक इल्ले 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 जोमो करून दवरिल्ले हांवें आसात, म्हाका नाका. ही आवयन सांगली 6 फट. फुडें पूत काजार जालो, बेंगळुरांत तो वस्ती करूंक लागलो. आवय घरा एकली आसा, देखून देखून मम्मी तुवें घरा रावचें नाका, आमच्या सांगाता बेंगळुरांत राव. पूत कामाक वेतालो, घरा सून आनी आवय मात्र आसली. कितें गी सोडून हें जालें. सुनेन आवयक सरसरीत गाळी दिल्यो. कामातान फाटी आयिल्ल्या घोवा लागीं नाका जाल्लें पुरा सांगून दिलें. घोवान रागान आवयक त्या दिसा गाळी दिल्यो. आवय उलयली ना, आवय उलयली ना. एका कोणशांत बसून केवल दुकां गळोवन आसलीं. हांवें सूख केली म्हूण सांगून पुताक कळले वेळार पूत वचून मम्मी लागीं म्हणालो मम्मी म्हजी सूख जाली. तेन्ना आवय म्हणली ना रे पुता, सूख म्हजी, कित्याक हांव आशिकपी, हांव हळ्ळेंत जल्मल्ली, हळ्ळेंत ल्हान व्हड जाल्ली, तुमी पुरा शिकपी, शहरांत ल्हान व्हड जाल्ली, म्हजीत सूख रे पुता. ही आवयन सांगली 7वी फट. शिकी आवयक कॅन्सर जालें, लास्ट स्टेज ऑफ कॅन्सर. डॉक्टर म्हणालो कांय ना, आनी तुवें मागणें करीचे मात्र आमचें तावन तुज्या आवयक वाचोवंक जायना. पूत आवयच्या बेड्डा लागीं पांया लागीं बसून गळगळ्यान रडटा. म्हजी मम्मी आनी म्हाका ना सांडून वेता म्हणून गळगळ्यान रडोन आसा. थल्यार आवय उठता आनी म्हणटा, त्या पुताची दुकां पुसून म्हणटा ना रे पुता, हांव बरी आसा, फाल्यां हांव डिस्चार्ज जावन तुज्या सांगाता घरा येता. आस्पत्रे गेल्ली. ही जावन आसा आवयन सांगल्ली 8वी फट. आस्पत्रे गेल्ली आवय, फाटीं घरा सल्न येवंक ना. ती देवादीन जाली, तिचें मोडें घरा हाडून आयलें. वैमगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्यो फटी म्हणून आमच्या दोळ्यांक दिसता तरी आमच्या आवय बापायक आमचे वयर आसुल्लो मोग कितलें हें आमकां दाखोवन दितात. एक दीस पुतान आवय लागीं सारलें खंय, अम्मा अप्पा ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಯಾರು. ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನಗುಮುಖವ ನೋಡಲು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಗುಮುಖವ ನೋಡಲು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ. गोरू, कत्ते, रेडो. ध्यान म्हणेर आमचे बापय गळटात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. दीस रात म्हणले बरी ते गळटात. न्हय एक मनीस जावन एक मन जाती बरी ते गळटात. कोणा खातीर? कुटुंबा खातीर, घरा खातीर, आवय बापाय खातीर, बायले भुरग्यां खातीर ते गळटात. पूण हो त्याग, साक्रिफीस खंय मिसर, ಕೈ ಮುಣ ಸರ್. ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಳು ಬಂದಾಗ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಳು ಮರೆಯಬೇಡ, ತುತ್ತ ಮುತ್ತ ಜೀವಿತ ಅಂತ ವಿಸೋನ್ ಕರೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನು ना. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत चड आनी चड आमी मालगड्यांक मान दिवंक आसा. त्या देखून उतर प्रायी देवाचें बेसांव, उतर प्रायी देवाचें देणें. त्या देखून जिंकून उतर प्राये हांगा तर आसात, तुमी देवाक अर्गां दिया, तुमी देवाक अर्गां दिया. कित्याक की सर्वेस्पर म्हणटा जो कोण
म्हजो मोग करता वा हांव तांचो मोग करता तांकां हांव लांब आवक दितलो. जर तुमकां हांगासर आसलेल्या मालगड्यांक लांब आवक देवान फावो केलां तर तें देवाचें बेसांव, तें देवाचें देणें. त्या देखून तुमची ही प्रायी तुमी चड आनी चड देवाक अर्गां दिवंक उपयोग करा. मागणें करा, थोडो वेळ म्हणे मागण्यांत करसिया. तेच म्हणा आमची भुरग्यांनी सांगूंक जाय, म्हजी पप्पा मम्मी, म्हजी वडिलां, म्हजी आब आनी व्हडली माय मागण्याची व्यक्ती म्हणून. जर आज आमी इतल्या उंचाक पावल्या तर हें केवळ म्हज्या आबान आनी व्हडली मायन भेटयल्ल्या तेर्साचो कारण म्हणून आमच्या भुरग्या बाळांनी सांगूंक जाय. जायत्या घरांनी थोडे फावटी आमची मालगडी चड आनी चड कितें करतात, थेर्स करतात, मागणें करतात, तांचे इतल्याक आसतात. पूण साबार जाणां पुरपुरतात, पिरंगतात, तें करतात, हें करतात, कितें जाल्यार भलायकी ना, तें ना, सदांय पुरपुरोन आसतात. पुरपुरे सोडा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. आतां चड आनी चड मागणें करा, मागणें करा, देवाक लागीं जाया. तुमच्या जिवितांत तुमी जायते कश्ट काडल्यात. आतां ह्या उतर प्रायेर इल्लें रेस्ट करा, इल्लें एन्जॉय करा, लायफ एन्जॉय करा. आनी कितें म्हळ्यार वयर वचोंकूच तुमी चड लागीं जाल्यात. 60-70 फंडा भितर म्हणटात. लगीं जाता आसतना देवाचो उगडा चड करा, एन्जॉय करा, रेस्ट करा, टेक रेस्ट, विशेव करा, सुशेग करा. नात्रां संगी इल्लें आसा खेळा, तेणे येणें बोवा, नात्रां कान घेवन तेणे येणें बोवा. भलायकी इल्ली बरी आसा तर घरच्या आंगणान थोडीं फुलांचीं झाडां लाया, इल्ली रांदय करा, तातूंत तुमचो वेळ चड आनी चड करसिया. संजेर जाताना इल्लें वॉकिंगाक वचा. देवाळ लागीं आसा तर मिसाक येया, मागण्याक येया, नोवेनाक येया. इल्लें चड आनी चड मरणाक तयाराय करा, बऱ्या मरणाक तयाराय करा. हें चड आनी चड गरजेचें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो. आज आयच्या दिसा आमी मालगड्यांचो दिवस आचरण करतना उगडास दवरया. मालगडी जावन आसात आमची बेसांवां, मालगडी जावन आसात आमची आशिर्वादां. त्या देखून मालगडी जावन आसात आमची आस्त. केदींच तांच्या जिवितांत करिनाकात ख्यास्त. मालगड्यांचें बेसांव नेणट्यांक दिता साल्वासांव. ही 2 वाक्यां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या घरांनी कुटुंबांनी मालगड्यांक मान आनी गौरव दिवन जियोंक जाय आसली करपा. तस्सो बाळोक जेजू आम्हा समेस्तां फावो करून दिवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणी मागया. आमेन. Yesu balka naman tuka, Yesu balka vandan tuka, besawam chergal walay kurpeza, venge tuja sada samandovo, besawam chergal walay kurpeza, venge tuja sada samandovo. Jesus